साधारण सगळें आसा पूण आतां म्हाका दिसना तशें जावंक शकतलें अशें म्हणून. सो यू फील एनसीपी इज नॉट अ फोर्स टू रेकन विथ रायट नाव इन गोवा? सद्याक तरी ना, सद्याक तरी ना. बट तुमी हे पूण दुसऱ्याचे उलोवचे पेक्षा हांव म्हजी पक्षाची उलोवपी की आमकां आमगेली बेज स्ट्रॉंग करूंक जाय इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. तुमी आतां हें मत तुमचे पक्ष श्रेश्ठीं कडेन अलायन्स संबंदी हांवें म्हजें मत जें आसा पळय न्ही आनी पक्ष कार्यकर्त्याचें मत दिल्लीक कळयिल्लें आसा की एनसीपी वांगडा वचचें न्ही अशें म्हजें पयलींचें मत आशिल्लें आनी आजूय मत आसा. कारण आमी जर सगळे अलायन्स करीत रावले जर जाय जाल्यार पार्टी स्ट्रॉंग कशी जातली आमची. 40 मतदारसंघ आमच्या पक्षाची बुनियाद बरी स्ट्रॉंग जावपाक मजबूत जावपाक जाय. त्यामुळे सद्याक तरी अलायन्साचो भाग आमचे कडेन ना. साऊथ गोवान एक मेजर फॅक्टर सुरू जाला विजय सरदेसाय, इंडिपेंडंट एमएलए, पूण तो ही हॅज बीन ग्रोईंग अप एज अ फोर्स. हाऊ डू यू रिएक्ट? इज अ गुड थिंग, इज अ गुड थिंग. सो विजय इज नॉट अ व्हेरी डिस्टंट पर्सन फॉर काँग्रेस पार्टी. फाटल्या वेळार ताका आमी तिकेट दिली ना, त्यामुळे तो इंडिपेंडंट रावचें पडलें ताका. आज तो आपले स्वताच्या ताकदीचेर आपल्याला बांडावळ करता. इज अ गुड थिंग फॉर अस. सो तुमकां तो यू फायंड इट मोर क्लोजर टू युअर पार्टी? ऑफकोर्स ही इज क्वायट क्लोजर दॅट वे. पर्सनली इज अ फ्रेंड टू मी, बट ताजी स्वताची राजकीय बांदावळ तो करता. दॅट नथींग रॉंग. पण ताजे तुमकां अफेक्ट जावचो ना. ही इज क्लोज टू सो मेनी काँग्रेस लिडर्स. सो फाल्यां इफ ही एमर्जीस एज अ थर्ड फोर्स ऑर थर्ड लेट द जमाना डिसायड अबाउट इट. पण ताणें जे टॉपिक काडले तेजे बद्दल तुमचें रिएक्शन कितें? यू सी बेसिकली ही इज अ काँग्रेस ओरिएंटेड बॉय. त्यामुळे आणि विरोधी पक्षांतल्यान आसा, विरोधी हातूंतल्यान आसा. त्यामुळे काँग्रेस सॉरी बीजेपी जी कितें चुको करता त्या चुको ताणें उलोवपाक जायच आनी उलोवपाकच जाय. पण तो तितलो वॉसिफरस आसा म्हणून काँग्रेस इट वॉसिफरस. डिपेंड्स अपॉन युअर नेचर, हाऊ यू टेक इट. सो विजयाचे एका तुमचो सपोर्ट आसा? काही विशयाक नक्कीच, काही विशयाक नक्कीच आमचे खंयच्या विशयांक सपोर्ट आसा तुमचो? आसा. काही असे विशय आसात जे विशय उदाहरण मायनिंग संबंधी, इवन एअरपोर्ट संबंधी जे काही विशय ताणें मांडिल्ले आसात इज अ कॉमन म्हटल्यार. तो मोवपा नाका म्हणटा? सी हांव दाबोली म्हटलां. तो मोवपा नाका म्हणटा? सी वी आर फॉर बोथ. ही इज ओनली फॉर वन. डजंट मॅटर. सी लोकशाहीत प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज मांडपाचे, आपले मत मांडपाचो अधिकार आसा. काँग्रेस पार्टी जरी म्हटलें की दोन्ही एअरपोर्ट आसपाक जाय, जावपाक जाय इन फ्युचर, ताजो अर्थ असो न्ही की आमी कोणाचेर बायंडींग, कोणाचेर प्रेशरायज करून घालूंक शकता. But if Vijay wants, you will accept him in Congress party? You see, right now I don't have any idea in mind. Or you will join hands with him for Lok Sabha elections? We don't have any this thing as on today. Let the elections be declared, let the elections be announced, and then we'll think about that. Okay. How do you evaluate performance of Manohar Parrikar government? It's almost 9-10 months. Let the year be completed, but in between I would say it's a flop show. It's a flop show. Just elaborate. In many respects. You see, what has been done? What has been done? Tell me. Yes. Except लाडले लक्ष्मीचे एक कितले हजारभर फॉर्म्स आणि गृहलक्ष्मीचे 7 का 8 हजार. पेट्रोल देवेल ताणें. किती पेट्रोल? What you people speak of petrol? पेट्रोलाचेर कितें 5 रुपया किंवा 10 रुपया कितें कमी केले? 11. Is it a development? It is directly affecting pocket of common people. To what extent and to how many people? Let's go the other way. उदकाचो टॅरिफ वाडयला, लायटीचो टॅरिफ वाडयला, डिझलाचेर वाडयल्या बाय लोकल गव्हर्मेंट. ताजो इफेक्ट कितलो लोकांक जाता पळोवपाक जाय. लाडली लक्ष्मी सारकी स्कीम आणि कितले लोकांक? यू सी इन माय एंटायर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 लोकांक मेळ्ळा. देर आर 28,000 भितर 14,000 बायलां आसात आनी 14,000 दादले आसात. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक 15-20 लोकांक मेळ्ळे. Is it a scheme and development, economic development? But as a senior politician, why just analyze and tell us why you call it as a flop show? You see, you don't find and don't see any major developmental activities. See, economic growth as a state म्हटल्यार कितें? You see, you have to take the entire community along with for a further leap of economic growth. Where do we see it? We have to take the entire community for a further growth of education. That is what we call a growth. Where do you see? That no sign of, no indication even. What can we expect now in the forthcoming assembly session from the Congress? Assembly session, of course, our MLAs will raise up the issues which are pertinent to what I have said, like economic growth, then your social justice and all that sort of thing. Amongst all your MLAs, Alex Reginald is the only person who seems to be very, raising the issues. You see, हाताची बोटां पळय,
सगळी सारखे असतात. You see, at one point of time, I was a very low profile person. You know me for the last almost 30 years. At least my initial 10, 15 years, I was very low profile. I never approached media, I never approached publicly. But in the last 4, 5 years, you will find there's a lot of change. Likewise, there are people who go in that descent way. Like, for example, if you ask Mr. Rani to come out and shout on the roads, he won't do that. But that is never his culture. He's never coming to media also. No, but he would definitely raise certain issues on the floor of the house. Definitely would raise. आता असेंब्लीची स्ट्रॅटेजी तुम्ही डिसाईड करता, इज पार्टी टेकन इनटू कॉन्फिडन्स? Yes. I had discussed with him and he discussed with me, and we have decided a strategy where they will come out. What are the issues that they would stress? Issues, as I said, major issue is the development. Major issues is social justice, the economic growth. Now, for example, finance. You see, without a proper perspective for economic growth, you can't think of finance. आजून पळयलें जर जायत 8-10 म्हयन्या भितर जवळ 600-700 कोटी लोन जाल्ले आसा, रीण जाल्ले आसा. मुखाल्ले वर्स सोंपता म्हटल्यार आनी कितले काडचे पडटा सांगूंक शकना. तुमच्या गव्हर्नमेंटान काडिल्ले ताजे फुडल्या वर्सा कितले काडचे सांगूंक शकना. तुमचे अवर गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅड टेकन, बट यू कूड सी द डेव्हलपमेंट. आय वूड एट्रिब्यूट, हांव सांगूंक शकता आनी म्हणूंक शकता, गोंय जे आज इतले बदलाचेर पाविल्लें आसा, इतले हाजेर पाविल्लें आसा, इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ काँग्रेस गव्हर्नमेंट इन द स्टेट. Okay, maybe a last question. Yeah. What do we expect from the Congress party now for Goa? What do you expect? Yeah. Of course, म्हजी जाल्यार स्वताची मानसिकता अशी आसा की काँग्रेस पार्टी म्हणून एक म्हटल्यार आमचे 40 ब्लॉक जे आसात आनी 189 जी विलेजेस आसात प्लस म्युनिसिपालिटी, हातूंत अशे कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क तयार जाता आनी जावूंक जाय जे बारीक मनशा कडेन वतले. आनी आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आसा, UPA गव्हर्नमेंट, ज्यांनी बरी पद्दतीन स्किम्स हाडिल्ले आसात, बरी पद्दतीन ते स्किमीचे इम्प्लिमेंटेशन करतले जर जायत जाल्यार काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची बरी फौज त्या पातळीचेर जाय, अलॉंग वीथ ऑल्सो टॅकलिंग द इश्यूज फ्रॉम द ओपोजिशन पॉयंट ऑफ व्यू. पूण इकॉनॉमीक ग्रोथ, एज्युकेशनल ग्रोथ, सोशल जस्टीस ही पावयतली जर जायत जाल्यार बरे जागरूक अशे काँग्रेसचे कार्यकर्ते त्या वाठारांत जाय. आनी म्हजी अपेक्षा खात्री आसा की आमी बऱ्याच बाबतीत अशी मजल मारूंक शकतले. But you don't expect people to come on street and protest and Of course, we will do it as and when the need arises. It doesn't mean that, लक्षात घ्या की आमी फाटल्या 10 म्हयन्याक धरणां धरलीं ना, मांडवी पूल आमी 4 वेळा बंद केलो ना, ताजो अर्थ असो न्ही की आमकां सरकार जें कितें करता आनी जें कितें चलयलां ताजे बद्दल चीड ना अशें न्ही. पूण काँग्रेस पार्टीचें कल्चर मातशें वेगळें आसा. कल्चर अशें आसा की येस, आमी एकदां रस्त्या येवपाक थारायलें जर जायत येतल्यान करून घेतलें. तुमची सेकंड रंग लिडरशीप आसा पळय न्हू, तांकां वयर सरपाक मेळना म्हणून एक मदींच बोवाळ जालो, इवन इलेक्शना टायमाचेर. तुमची सेकंड रंग संकल्प आमोणकर सर. संकल्प आमोणकर वॉज गिवन अ टिकेट एंड यंग ब्रिगेड 3-4 जाणां तर टिकेट दिल्ली. आनीक सी पर्टिक्युलरली नाव इन द लास्ट 2 months वी हॅव बीन हियरिंग ऑफ youths taking over the entire party, I mean the party organization, even in Delhi. राहुल गांधी becoming vice president. राहुल गांधी उपाध्यक्ष जाल्ले कारणान ताजी मॅसेज जी देशभर गेल्ली आसा ती youths will take over the party in due course of time. आनी हांगा चेंजीस कितें जातले ताका लागून? कितें म्हटलें? हांगा चेंजीस कितें आसूं शकता? हांगा सुद्दां चेंजीस जे आसा पळय न्ही ते कालांतरान दिसतले तुमकां. पार्टी फंक्शनरीज एट अ PCC लेवल, पार्टी फंक्शनरीज एट अ महिला लेवल, पार्टी फंक्शनरीज एट युअर सेवादल लेवल. सी यंग ब्लड विल बी इन्थ्यूज्ड इन. तुम्ही रिजायन केले. फॉर एक्झाम्पल योगेश केरकर, ही इज हार्डली 40-42 आसतलो. सो आय पुट हिम इन दॅट सेल रादर दॅन थिंकिंग ऑफ अ पर्सन हू कुड बी 60 or 65. तुम्ही रिजायन केले आणि त्याच्यानंतर आता पार्टी प्रेसिडेंटाची पोस्ट, yeah. पार्टी प्रेसिडेंटाचो पोस्ट रिकामो जालो. 2 गजाली आसा. एक, आय वॉन्ट टू आस्क यू की वूड यू लव टू कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट? सी एक गोष्ट अशी आसा ती लक्षात घेवपाक जाय. म्हाका आतां फाटल्या 3-4 वर्सां, पर्टिक्युलरली फाटल्या 5-6 म्हयन्यात रिजिग्नेशन जाले नंतर जेन्ना हो क्वेश्चन विचारतात तें हांसूं येता. तुम्ही रागार जाले एक ना, रागार जालो म्हणजे कितें, मुखालो मनीस इलिटरेट म्हणून राग आयलो म्हाका. उठले तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्सांतले? म्हाका वायट दिसलें कित्याक लागून मुखार मनीस आसा तो इलिटरेट म्हणून. कित्याक राजिनामो जेन्ना खंयची व्यक्ती दिता तो मान्य जालो ना जर जाय ताजो अर्थ असो ही कंटिन्यूस इन द सेम स्टाटस, इन द सेम स्टेटस. तुका परत लेटर दिवचें पडना, परत हें दिवचें पडना.
जोपर्यंत तुझे सुपिरियर बॉसेस कोण असतात ते रिजींगचे मान नाही केल्यास तुका सांगना यू हॅव टू वर्क इन द सेम स्पिरीट. म्हाका खुर्चे बद्दल स्थाना बद्दल पोजिशना बद्दल येना, हांव खंयच्याय लेवलाचेर रावन काम करूंक शकता. पूण मुखारलो मनीस इलिटरली परत परत तोच इश्यू जर करता जर जाय, इट मीन्स दॅट ही हॅज गॉट समथींग बायस अबाउट द काँग्रेस पार्टी. रादर दॅन एप्रिशिएटिंग की सुभाष शिरोडकर ताजे बरोबरची टीम इवन राजीनामा दिले नंतर सुद्धा वर्किंग इन द सेम झील अँड द सेम स्पिरीट, हे एप्रिशिएट करचे पेक्षा तुगेले केन्ना वचपाचें. This is something very silly. It was hurting. Not hurting, it's very silly thing, which I feel that I should not answer. Why I should answer this? According to you, who's the best person suited for this post? See, I won't mind कोणतरी तरणाटो भुरगो हे पोजिशन घेवंक जाय. Now that is left to the High Command. Second rung leader should come here and take No, her. no, no. They should. But you will also suggest this that some young blood Yes, should come yes, and yes. Very much. It is not a lifelong position. पूण म्हजी एक कामाची पद्दत आसा. जोपर्यंत म्हजे कडेन जें कितें काम दिल्लें आसा तें कामात जीव ओतून काम करप. so you will be म्हजे mentor. कडेन एखादी क्लब आसा जाल्यार त्या क्लबाचें अध्यक्षपद आसलें जर जायत तातूंत जीव ओतून काम करप. And then you have to go graduate as a mentor of this. Of course, I will definitely. Because I am committed for Congress party. Okay. I'm committed for Congress party. Okay. With फाल्यां this. फाल्यां दुसरो कोणी अध्यक्ष ताका म्हजे कडल्यान तितलोच सपोर्ट आसतलो, तितलेंच मोटिवेशन आसतलें, तितलें गायडन्स आसतलें. ओके. सो विथ दीस वी एंड अवर इंटरव्यू. आमचे वांगडा आशिल्ले सुभाष शिरोडकर. तांणी एक गजाल क्लियर केल्ली आसा की तांकां NCP फुडल्या लोकसभा इलेक्शनाक नाका, पूण ते म्हणटात जर हायकमांडाक जाय जाल्यार ते अलायन्स करतले. दुसरी एक इम्पॉर्टंट गजाल तांणी ह्या इंटरव्यून सांगला की फुडलो GPCC प्रेसिडेंट आसा तो चड करून तरणाटो आसचो, यंग ब्लड आसचें आनी आपूण ताच्या मेंटराचो रोल करतले, हें तांचें मत आसा. आमी हांगा ही इंटरव्यू सोंपयतात. तुम्ही पळयतात काउंटर पॉयंट युअर ओन इंटरव्यू सिरीज विच इज देर ऑन प्रुडंट ऑन एवरी मंडे at 7:30 and 9:30. कीप वॉचिंग प्रुडंट.